Speaker sir, I request to call the attention of Honorable Minister for Public Works to the following matter. Fear and anxiety in the minds of the people of Ramnagar area, village Betem in Resmagas. The water is contaminated and live microorganism can be seen in the water, which happens many times every year. As the PWD pipeline are laid in the roadside drains, which is the main cause of contaminated water, every year there is a breakout of typhoid, malaria and dengue in this area. The steps government intend to undertake to replace the said pipeline so that Ramnagar and people of the surrounding areas will get clean potable drinking water. Speaker sir, Ramnagar area Betin asa तितून म्हाका दिसता वर्सान 4-5 फावटी सदांच वॉटर कंटेमिनेशन जाता. ओनली रिजन रोड सायड जो ड्रेन आसा ते रोड सायड ड्रेनीच्या भितर सगळ्यो पायपलायनी वॉटर पायपलायनी घातलेल्यो आसा. रामनगर एरियास न्ही म्हाका दिसता गोंयभर सगळे कडेन खूब कडेन जाल्लेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक की ह्यो ज्यो सायड ड्रेनीनी ज्यो वॉटर पायपलायन घातल्या तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट करचें आनी ह्यो बेगींतले बेगीन काडून हे कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर हे जावचें न्ही, लोकांच्या भलायकेक लागून हेजेर मॅटर सिरियसली घेवचें. Speaker sir, Ramnagar area ward number in Race Magus village Panchayat supplied water from 650 meter cube overhead tank in Alto Betin, the source of which is from Asnora water treatment plant, which treats the water to meet the parameters for quality of drinking water, and the same is monitored 24/7. The said area was scouted on 18/7/2020 and no local inquiry or no complaints were received from the consumers for contamination in pipe supply. However, as precautionary measures, PWD has begun collecting water samples for testing the same in the PHE lab. Besides this, PWD has deployed its personnel to detect any leakages in distribution system and also in service connection pipelines. We have also seen that drains are constructed in some areas over the distribution branch line. We will examine how to remove it from there. Speaker sir, department is taking all measures and we have also supplied testing kits to all panchayats to test. You tell Race Magus Panchayat to examine the testing kits to be given to them if there is a contamination. Dusri goes, Speaker sir, he was also Raji Bhavan taso issue हाडलेलो हो सेम इशू हा. थंय सगळी घरां जी आसा एका प्लॅन डेव्हलपमेंट कांयच ना, खंयच्या खंय घरां बांदल्या. आतां तेका कशें आमी मॅनेज करप? पंचायतीन मातशें तेका तुमी इन्स्पेक्शन करून पंचायतीक सांगूचें कशें करपाचें तें. ती घरां इतली तेकोन वाले पायपलायनूय घालूंक मेळना सारक्यो, ते कांयच करूंक मेळना स्पिकर सर. आनी तुकाय खबर आसा स्पिकर सर तो एरिया भितर. सो हाव टू डू इट आनी कशें करप? इल्लिगली जेन्ना घरां बांदता ताका प्लॅनिंग ना, कांय ना, रस्ते ना, कांयच ना. ह्यो गोश्टी घरां बांदल्या, ड्रेनीचेर बांदल्या. तुवें पंचायतीन मोडून काडपाचें. म्हाका मोड म्हणटा जाल्यार हांव मागीर तुका सांगता. पूण इशू कसो आहा, जे अनप्लॅन डेव्हलपमेंट आसा थंय आनी ड्रेनेजीच्या वयल्यान घरां बांदल्या. म्हाका तुवें इन्स्ट्रक्शन पयलीं पंचायतीक दिवपाक जाय ती मोडा म्हण. तुका जाय जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण इशू कितें आहा की जरी तर तुका तांकां कंटेन्शन आसा दॅट देर इज वॉट एवर यू हॅव ब्रॉट इन युअर फियर एंड एंग्जायटी, I think Panchayat has to first demolish those houses who have built over the drain, over the pipelines which are there. Some of the pipelines cannot be identified also where they are gone. इतली परिस्थिती जाला ते पंचायती त्या वॉर्डान स्पिकर सर. सो म्हाका दिसता तुवें मातशें लक्ष घालचें, तुजे पंचायतीक मेळचें आनी ती घरां जी इल्लिगली बांदल्या तेजेर मातशें लक्ष घालचें. कित्याक पायपां एग्जामीन करपाक थंय जागोच ना स्पिकर सर. स्पिकर सर, म्हाका स्पिकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराक इंजिनियरींनी सारकें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. हांव जे एरियाचें उलयतां ते रोड सायड ड्रेनीचें उलयतां, थंय गटराचें उलयतां. Question is, Speaker sir, what I meant to say is those houses which have been built, they don't have soak pits and they have left it in अशें आउटलेट करून सोडल्या आनी ती गटरान वयता. एक्चुअली वचपाक जायना तितून. I have told you in my this that we will examine wherever it is put in the gutter and we will shift to some wherever required. But what I am saying, why is the water, that type of water should not go in the drain? म्हजें म्हणणें कितें आसा, जे तूं रिंग वर्ण आनी तूं लिकेज जाता म्हणटा ती should not go. म्हणजे ते लोकांनी जे उदक जे यूज करता ते पायपां सोडून भायर सरल्या आनी ड्रेन जे आसता इट इज ओन्ली फॉर रेन वॉटर. सो हेजेर लक्ष घाल म्हणटा तुका हें घाल म्हूण सांगता. स्पिकर सर, म्हाका दिसता पंचायतींनी खूब फावटी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाक. हेल्था कडेन हेल्थ ऑफिसर जो आसता ताका पावर्स आसता की अशें कितें जालें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर डिस्कनेक्ट करपाच्यो. सो हें जर केन्ना केल्लें जाल्यार सगळे जाग्यार पडटलें. आनी अनदर इशू स्पिकर सर,
हो इश्यू जर सॉर्ट आउट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता पायपलायन शिफ्ट करपाची गरज Pipeline आसा shift पायपलायन जर शिफ्ट केली जाल्यार हो सगळो इश्यू आहा पळय तो काबार जातलो सेकंड स्पीकर सर हे जेन्ना वॉटर कंटॅमिनेशन जाता पळय तेन्नाच ते इंजिनियर थंय पावता आनी तितल्या म्हणसर ऑलरेडी ते उदक आमचे ऑनरेबल MLA सांगला पळय हांव तेच पयलीं जेन्ना म्हजें भाशण चालू केलें दाजी भाशेनूच सेम परिस्थिती थंय जाल्ली आसा सो एनी ऑनरेबल मेंबर म्हणटा की लायट उदक डिस्कनेक्ट कर हांव एग्जामीन करपाक लायता आनी वी वील सू आनी वी वील टेक एक्शन अल्टिमेटली वॉटर एज एनवायरमेंट मिनिस्टर PWD एज एनवायरमेंट मिनिस्टर हे उदक जे घाण वयता ते खंय तरी वयता आनी कॉन्ट्रिब्युशन जाता स्पीकर सर हेजेर लक्ष घालया आणि जे मिनिस्टर ऑनरेबल MLA सांगला तेजेर हांव लक्ष घालून हांव इन्स्ट्रक्शन दिता वॉटर पायपलायन शिफ्ट केल्यो जाल्यार सगळे इश्यू सॉर्ट आउट जातले मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर वॉटर पायपलायन शिफ्ट करपाक इशू एक दुसरो जालो हांवें ऑलरेडी तुका उत्तर दिलां की आमी एग्जामीन करता पूण वॉटर पायपलायन शिफ्ट केलें म्हणून इज नॉट अ सोल्युशन इज दॅट दे शूड स्टॉप दॅट वॉटर बीइंग डिस्चार्ज अननेसेसरी फ्रॉम वॉट दे शूड पुट सोकपीट दॅट इज नॉट अ आन्सर टू माय क्वेश्चन बट I am saying what I am saying is not that we are not trying to do but आमचे म्हणणें कितें स्पीकर सर की लोकांनी पयले घाण उदक सोडपाचें बंद करपाक जाय स्पीकर सर हेजेर मातशें हांव तेजेर उलयतां केदार बाबा एकदां एग्जामीन करा एकदां क्रॉस करतात न्ही एग्जामीन करा आनी एकदां फायनल करा काम तेच म्हणटा हांवें तें सांगता स्पीकर सर आमी एग्जामीन करता आनी ते डिस्कनेक्शनान उदक काडया स्पीकर सर नो प्रॉब्लेम स्पीकर सर एक्सेप्ट फुडें वचया आमी रोड सायड आन्सर तुमकां दिल्ले आसा बसून घ्या पूण पायपलायन शिफ्ट केली जर दोन इश्यू ते ड्रेनीन उदक सोडटा आनी पायपलायनीचे एग्जामीन करता म्हणलें हय, please, thank you.